नमस्कार बोळे प्रुडंट खबरो माधवीचेर पर्रीकार करता ते गोयच्या बऱ्याक न्ही काँग्रेसीची टिका पर्यावरण तज्ञांनी सरकाराक धुलो माधवी बचाव अभियानय जाता सक्रिय माधवी वेल्यान बीजेपीचो कर्नाटकांत राजकीय श्रेयाक प्रचार सुरू गोंयचो मुख्यमंत्री चीट धाडटा थंय आसा तेच दिसा सांजे हुबळी सभेत चीट जाहीर वाचून बीजेपीचो म्हादय गज एक जानेरा सावन गोंया भायल्या पेशंटांक 4 सरकारी हॉस्पिटलांनी घेतले फ्री जीएमसी फोंडा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हॉस्पिशियो आजिलोंत भायल्या पेशंटां कडच्यान DDSSYचे 20% चार्ज बोरये शिरशिरे पेपर फॅक्टरीक लागलो उजो पेपर बॉक्सां करपाचो म्हाल आनी बाकीचे सामान लासून काबार शिरोडा बोरये राना खात्यान लायिल्ल्या सापळ्यांत बिबटो अडकलो बिबटो वावुरतो म्हूण लोकांक पडिल्लो भंय आनी FC गोवा आड FC पुणे सिटी शेनवारा फातोड्ड्या ISLांत लीड वाडोवपाची लोबेराचे टिमीक संद माधवीचे राजकारण करता म्हूण पर्रीकार सरकाराक NGO पर्यावरण तज्ञ एक्टिविस्ट सोशल मीडिया आनी राजकीय विरोधकांनी धूंक सुरू केला काँग्रेसीने आवाज काढलो पर्रीकार करता ते गोंयच्या बऱ्याक न्ही कर्नाटकांतली वेंचणूक दोळे मुखार दवरून सगळें चल्लां गोंयान आतां मेरेन म्हादय खातीर आदोगादाचेर कड्डिल्ल्यात त्या कोट्यांनी पयशांचें कितें काय म्हूण प्रस्न आपलेंच सरकार घात करता अशी भावना जाल्ल्यान म्हादय बचाव अभियानय आतां सक्रीय जाता Who is Yedurappa? Siddaramaiah is the chief minister. Yedurappa mining a चोर म्हणून गेलो हिंग आमकां चोर म्हणले आनी त्या चोराक हिंग तूं कितें करता रे आतां फकत हें आमकां बिजी दवरपाक रिबन नॅशनलायजेशन आमी विसरताय काय म्हूण हें बिजी दवरपाक इलेक्शना फावटीचें हें सगळो प्लॅन वी आर नॉट गोइंग टू लीव मनोहर पर्रीकर I will go to the extent we will take the party and we will go to the extent of even taking the roads streets on this issue. We are not taking this lightly. What Manohar Parrikar is talking just like that. We will take a CLP. We will take a CLP and take a decision. We will take a GPCC. Will take a decision and we will go on the roads. This is a lifeline. Not go udo mena. Mr. Parrikar will try to give an impression that they are trying to have some interim agreement with the Karnataka. If any type of interim agreement is sought, it will be a permanent agreement. After the agreement is done, whatever it is done, then tribunal say you have agreed. They will not make a distinction between interim arrangement or interim agreement and finality. But now I call upon the conscience of Atmaram Nadkarni. He is a lover of Goa. Now that brief has virtually gone from his hands. Gone from his hand because Mr. Parrikar has stabbed him in the back. Now he should resign. If this project goes on, Mandovi river will get dried up and children will play cricket there in the path of Mandovi. This is also visualized by many. म्हादय खातीर आतां मेरेन सरकारान पयसो कड्डिलो आदोगादांचेर लाख ओततात तांचें कितें पयशे आमी गोवा गव्हर्मेंटान खूब मोडले म्हाका स्वता एडवोकेट नाटकर्णींगली बील कितली आसली गोवा सदन कितलो तेंप लोकांक रावपाक मेळो ना दिल्ली इट वॉज बुक फॉर मंथ्स टुगेदर एक्टिविस्ट आनी पर्यावरण अभ्यासकांकूय पर्रीकार सरकाराचें हें पावल मानवल्लें ना मुख्यमंत्र्यान पिवपाच्या उदकाचेर कर्नाटका कडेन तडजोडीची भाशा सुरू केली आनी डॉक्टर नंदकुमार कामतीन 24 वरां भितर मुख्यमंत्री पर्रीकाराक पत्र धाडलें तें अशें ट्रिब्युनलात म्हादयची केस असताना कर्नाटकान म्हादयचे उदक व्हरूंक सगळे तरेचे यत्न केले कर्नाटकान दूधसागराचे उदकूय आपले वटेन व्हरपाचो यत्न केलो खाणेपार न्हंयचेर काटला पालना
दिग्गी मारा आनी दिग्गी बोंडेली धरण बांदून उदक सुपावटेन वळोवपाचो प्लान केल्लो. रानां, वन, हवामान बदल मंत्रालयाच्या परवानगी शिवाय उदकाचो नैसर्गिक स्त्रोत वळोवंक मेळना. कर्नाटकाक पिवंक उदक दिवपाचें थारल्यार ट्रिब्युनलांत गोंयचे केशीचेर खर परिणाम जातलो. पिवपाच्या उदकाची गरज म्हूण गोंयच्या मुख्यमंत्र्याचें पत्र सांगता जाल्यार बीजेपीचे फुडारी हुबळीत उत्तर कर्नाटकाच्या शेतकारांक हे राजकीय जैत म्हूण कित्याक सांगतात? सिद्धरामय्याच्या काँग्रेस सरकारा कडेन पर्रीकर म्हादयच्या उदकाच्या विशयाचेर कित्याक चर्चा करिना? कर्नाटकाचो आदलो मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा कडेन कित्याक चर्चा करता? दुसरे वटेन म्हादय बचाव अभियानानूय गोंयच्या बीजेपी सरकाराच्या ह्या निर्णयाक हरकत घेतल्या. गोंयचे सरकारूच घात करता अशी भावना जाल्ल्यान इतल्या तेंप थंड आशिल्लें म्हादय बचाव अभियान हे गजाली वेल्यान परत सक्रिय जाता. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकर आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे. दिल्ली अमित शहान गोंय आनी कर्नाटक बीजेपीच्या आजी माजी मुख्यमंत्र्यांची बसका घेतली. 24 वरां भितर गोंयच्या मुख्यमंत्र्याचे कर्नाटकाचो आदलो मुख्यमंत्री आनी बीजेपीच्या फुडाऱ्याक 7.56 TMC उदक पिवपा खातीर वळोवपाचो संदर्भ दिवन पत्र आनी तेंच पत्र तेच सांजे हुबळी परिवर्तन यात्रेंत जाहीर वाचून बीजेपीचो म्हादय गजर. पळयात म्हादय वेल्यान गोंय कर्नाटक बीजेपीचें राजकारण. घेऊ एक कमर्शियल ब्रेक.